शापोरा न्हंयत जावपी रेवेच्या दोंगराक लागून नुस्तेकारांक भरतेची वाट पळोवची पडटा असो प्रश्न शिवोलचे आमदार डिलायला लोबो हांणी विधानसभेत उपरासलो. उपरांत ज्या न्हंयतल्यान रेंव काडल्या उपरांत परतून न्हंयेत उडोवची न्हंय जाल्यार कोणाकूय विकची अशें विधान मुख्यमंत्र्यान केलें. आमचे शापोरा रिवर where it meets the sea, there is regular formation of sandbar आणि sandbar जातात त्या कारणाक लागून आमच्या नुस्तेकारांक आमचे बोट ट्रॉलर्स नाल्यार कॅनो घेवन वयतात ते नुस्तें मारपाक इन द हाय सी. दे हॅव टू वेट टील द हाय टायड कम्स while going into the sea and while coming back also, and it gives त्रास जाता सर आमच्या अंजुना शापोरा वागातोर आनी सरावंडींग विलेजीचे नुस्तेकार थंयसर येवन तांकां हे सँड बारांक लागून चड त्रास जाता सर. So I would only ask the Honorable Minister whether the captain of ports have conducted any survey till date or any study has been done through any approved organization like NIO on river Shapora sandbar formation at its mouth. Surveys have been done, studies have been done. As a consequence to that, I am pleased to inform the honourable member that the work was tendered on 7th of February. So I think the work is in progress. Yes, wrong policy असताली पयली ड्रॅश करताले तेच व्हरून परत मदीं भितर उडयताले. Actually that is a wrong. ती same sand परत येवन sand bar करता. That is my suggestion for this August House also. एकदा जर तुम्ही काडटा आसत जाल्यार ती don't म्हणजे you can say for the environment also परत व्हरून mid of the sea उडोव नाका. काडल्या जाल्यार ती एक काम करपाक जाय by taking all the permissions तुम्ही सेल करा. लोकांक सध्या सँड जायी आनी मोठ्या प्रमाणात जायी. गव्हर्मेंटच्या थ्रू कॉन्ट्रॅक्टराच्या थ्रू ती सेम सँड जी आहा पळय न्ही ती सेल करपाक जाय. गव्हर्मेंट वील गेट द मनी ऑल्सो. नाजाल्यार एके वाटेंतल्यान काडप आनी परत मिड ऑफ द सी व्हरून उडोवप परत येतली परत त्या सँडबार म्हणजे ती म्हणटा आमकां फक्त काडपाक पयशे घालीत आसा आमी सँडबार परत परत every year जाता सर. त्या खातीर निदान कितले जातले 50% तरी कमी जातली सँडबार जावपाचें.